विश्व हिंदू परिषद ही हांगासरली संस्था गोयच्या समाजाचो एक महत्वाचो घटक म्हणून गोवा सुरक्षा मंचाचो अध्यक्ष उलयलो। गोयच्या हिंदू समाजाचो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रित्या विश्व हिंदू परिषद हो एक जीवनाचो भाग जावन गेल्लो आसा आनी त्यामुळे भायल्यान येवन सलोखा बिगडोवपाचो प्रश्नच येना। खंयची संघटना देशभरान खंय ती जन्माक येवं शकता आनी तिचे चाहते तिचे लायक मायंडेड जे आहा ते देशभर आसूं शकता। मनोहरबाब पर्रीकरांक आमी चॅलेंज करता आनी आव्हान करता आनी शिटकावणी दिता, तांकां जर हिम्मत जर आसा तेंच्यांनी गोवा विश्व हिंदू परिशदेचेर बंदी हाडून दाखोवची अशे तरेचें आव्हान जें आसा मनोहरबाब पर्रीकरांक गोवा सुरक्षा मंच करता। मुख्यमंत्र्यान विजयाच्या मागणेचेर भूमिका स्पश्ट करची म्हूण मंच मागता। विजयबाब सरदेसाय हांच्यांनी विश्व हिंदू परिशदेचेर बंदी हाडपा खातीर जी मागणी केल्ली आसा तशा तरेची विचित्र मागणी केल्ल्या बद्दल गोवा सुरक्षा मंच खंत प्रगट करता आनी विजयबाब सरदेसायाच्या ह्या विधानाचो गोवा सुरक्षा मंच निशेध करता। विश्व हिंदू परिशदेचेर जी विजय सरदेसायन बंदी हाडपाची मागणी केल्ली आसा त्या मागणेचेर मनोहरबाब पर्रीकरांचें कितें मत आसा हें फाल्यांच्या पेपरान तांच्यांनी स्पश्ट करचें अशा प्रकारची गोवा सुरक्षा मंच मागणी करता। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।